दिवसांनी वगैरे मिळायची अपडेटही इंटरनेटवर काही व्हायचं नाही काय आरामात 4-5 दिवसांनी सुद्धा स्टॉक घेऊन मारलं तरी काही हरकत नाही. असा काय होत आहे की काय परत मला पीच करायला हे झालं हां 9 तारखेला कदाचित अरे अरे तर आम्ही असं ॲडिशनल कोर्ट हांगसर आलती न्हू. तर फक्त आयज सकाळच्यान आयज सकाळी आर्ग्युमेंट जाले दोनूय पार्टी कडल्यान. कोणूय पेटिशनांतले तेजेन सुभाष वेलिंगकराच्या एडवोकेटान कितें सांगलें, कितें आर्ग्युमेंट जालें तें तुमकां सांगलें की सुभाष वेलिंगकराच्या एडवोकेटान म्हटलेलें की तेणें कांयच क्रायम करूंक ना. तेणें फक्त एक सजेशन दिल्लें की DNA टेस्ट करपाचो. तशेंच दुसऱ्या एडवोकेटांनी म्हटलेलें ऑपोजिशन तेणी म्हटलेलें की तो अगेन टायम एंड अगेन हॅबिच्युअली असले स्टेटमेंट करता ज्या खातीर गोंयचे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब जाता आनी गोंयचें आख्खें क्लायमेट वातावरण सगळें डिस्टर्ब आसता. सो आयज 5 ऑर्डर आसले. आज जजाचे वेट करता जज कितें ऑर्डर दितलो. ह्या ऑर्डरीचेर आख्खे गोंयकार जे गोंयान आसा गोंयच्या भायर आसा सगळ्यांचो ह्या विशयाचेर लक्ष आसा की कितें ऑर्डर येतले. ऑर्डर ताका बेल मेळटले काय जेल मेळटले. तुमकां कितें दिसता फूल आर्ग्युमेंट तुमच्या मुखार आमी अपडेट घालता. तुमकां कितें दिसता की बेल मेळटले काय जेल ते प्लीज कमेंट करून सांगचे. तशेंच आमी रावल्या ते जजाचे फक्त ऑर्डरी खातीर. ऑर्डर ते कितें हाडटा ते टायम टू टायम अपडेट्स तुमच्या मुखार घेवन येतले फ्रॉम आल्तिनो एडिशनल जे कोर्ट आहा थंयसरल्यान. तुमकां तुमी हें सुद्दां पळोवंक शकता की मिडिया सगळे मिडिया ब्रदर्स मिडिया जे हावजीस जे आसा सगळे तुमच्या मुखार अपडेट घेवन येवपा खातीर सगळे रावल्या. सगळे चॅनल तुमकां आमचे व्ह्युवर्स गोंयकाराक कितले उत्सूक आहा कितले ऑर्डर कितें येता म्हणून सगळे रावल्या. तशेंच सगळे मिडिया पर्सन रावल्या तुमच्या मुखार सगळे अपडेट घेवन येवपा की जज कितें अपडेट दितलो. बेल मेळटले काय जेल. तुमच्या मुखार गोवा न्यूज हब आमी घेवन येता. सगळे टायम टू टायम सगळे अपडेट्स तुमच्या मुखार घेवन येता आमी. भायर जे गोंयकार रावल्यात जे गोंयकाराक इतकेंच दिसता तुमकां दिसता की बेल तेंचे रिजेक्ट जाल्यार ते हायकोर्टाक वयतले वयले कोर्टार वयतले काय बेल मेवना जाल्यार सुभाष वेलिंगकर हायकोर्टाक अपील करतलो. तुमकां कितें दिसता तुमचे कितें विचार आहे सगळे तुमी कमेंट करून सांगचे आनी आमी हांगसरले सगळे अपडेट्स तुमच्या मुखार घेवन येतले. ते बेल मेळटले काय जेल जातले कितें आसूं सगळे तुमच्या मुखार घेवन येतले. तांकां आमी प्रश्न करतले की ते हायकोर्टाक अपील करतले इफ बेल रिजेक्ट जाल्यार इफ आनी एका बेल मेळ्ळे जाल्यार. सो सगळे अपडेट दोनूय पार्टी कडल्यान आमी तुमच्या मुखार घेवन येता. त्याचे पुढे बसेल त्याचे काय
ते आमी जो एडिशनल कोर्ट हा आल्तीन तेच्या भायर आहा आनी हांगा मिडिया जावं जे लोक सुद्दां ते सुद्दां सद्या जमलेले आहा. कितें ऑर्डर येता हायकोर्टाची, कितें ऑर्डर येता कोर्टाची ती पळोवपाक. तुमकां कितें दिसता, जे व्ह्युअर्स आमचे पळयता तांकां कितें दिसता, तुमकां कितें दिसता तें तुमच्यांनी कमेंट करून सांगचें. सुभाष वेलिंगकराक जेल जातली ऑर बेल गावतली पळय ती. इतले दीस जाता आमी तुमी पळयता प्रोटेस्ट चालू आहा गोंयान आमच्या खूब कडेन. मडगांव जालो प्रोटेस्ट, पणजे जालो प्रोटेस्ट. सद्या टायम तरी सांगलेलो 5 ऑर्डर येतली म्हणून सुभाष वेलिंगकराची बेल गावतली काय ताका झेल जातली पळय ती. पण आतां पळोवंक तर तुमी 5:30 जाल्ली आसा सद्या तरी, आनी अर्दे वर जाल्यार आमी सद्या भायर आसा. सो एक लोकांकूय खंय ना खंय एक उत्सुकता आहा कितें जातलें. लोक सुद्दां रावल्या, लोक सुद्दां वाट पळयता. पळोवंक शकता खुबशे हांगा लोक सुद्दां जमलेले आहा भायर. सध्या तुम्ही लायव्ह पळयता JNHचेर. आमी जी अपडेट जाता ती आमी तुमच्या फुड्यान घेवन येता. हांगा फक्त आमी रावल्या ते जजाच्या ऑर्डरीक. जज जी ऑर्डर दिता त्या ऑर्डरीक आमी रावल्या. ती ऑर्डर कितें येतली तीच सध्या सस्पेन्स आहा खूब जाणांक. पळोवंक शकता जे लोक सुद्दां ते सुद्दां खूब जमलेले आहा. ते एडिशनल कोर्ट आहा आल्तीन तेच्या भायर. हांगा सकाळी आर्ग्युमेंट जालो. आर्ग्युमेंटान जे सुभाष वेलिंगकराचे जे एडवोकेट आसले तेंच्यांनी सांगलें तो तेणी स्टेटमेंट जस्ट कोणाक दुखोवपाक न्हू बट असोच केल्लो. जे तुम्ही लायव्ह पळयता आनी अपडेट पळयता ते सुद्दां हांगा जे मिडिया आहा, जे मिडिया सुद्दां तुमी हांगा पळोवंक शकता. मिडिया सुद्दां कितल्या उत्सुकतायेन वाट पळयता ऑर्डरीची. तर तुम्ही जाणा सगळे जज कितें ऑर्डर दिता त्या खातीर लोक सगळे उत्सुकताय रावला. आणि लोक आख्खे गोंयकार रावल्या, गोंयचे भायर जे रावतात तेय रावल्या की ऑर्डर कितें मेळटलें, बेल गावतले काय जेल. आमचे बरोबर थोडे आमचे सिटीजन्स आहा. तुमकां कितें दिसता जर्मन? What is the time right now? 5 सांगलेले की बेल What मेळटले. is the time? I'm asking you. टायम इज 5:35. 5:35, exactly. There's a saying, you know, justice delayed is justice denied. What do you think? See the Bail, time. he Time will is- get bail or not? I don't know. Or he will That I get leave it to the conditional bail. Lordship. That I leave it to the Lordship. Lordship is in a position to give the best verdict.
तुमकां कितें We have to rely on the justice. वट तुमकां कितें दिसता बेल मेळटले काय ना देव मेळोंक पावना तेका न्हू आमच्या कायद्या प्रमाणे बेल ताका भितर उडोवंक जाय आनी सारकी ताका शिक्षा शिकोवंक जाय तो व्हडलो तो सादो मनीस न्हू तो अनपट न्हू तो ताणें शिकोवन ब्रूदपणां केल्या आनी देवाच्या वयल्यान केला सपोज बेल मेळ्ळे सपोज ताका बेल मेळ्ळे So तुम्ही हायकोर्टाक विचार. I'll finish up with me first. I want to add up. He has been doing regularly. It is, non-stop. Somewhere something should stop. Because if आमचो जो समाज आहा तो पीस लावी तेंचोय समाज पीस लावी पण हो एकलोच समाजान आहा जो मस्ती करता आनी प्रत्येक पार्टी करता न्हू कितले पार्टी सोंसतले लोक सो तेजेरूय विचार करूंक जाय खंय तरी somewhere somebody should stop him, draw a line across him. सो ताका बेल मेळूंक ना जाल्यार स्टॉप जातले म्हणटा हे जे कॉम्युनल हार्मनी जे एक थोडे दीस जे डिस्टर्ब जाले सगळे फुडले किल्लो आसा ते तांकां एक सबक न्हू मागीर ही सबक जावंकूच जाय येता ते पिडयेकूय कोणी खंयच्या धर्माचेर अशे अपशब्द उलोवंक खंयच्याच धर्माच्या अगेन्स्ट ना ना अशे फुडल्या पिडयेक एक लेसन एक शिक्षा ही पण तुमी हे सांगिना की बेल मेळटले काय ना No, I don't want to say that because, see, they have their opinion. I have my opinion. I only trust the justice. थँक्यू तुमकां कितें दिसता इफ ताका बेल मेळ्ळे जाल्यार तूं हायकोर्टाक अपील करतले ते फुडें सरले ते कडेन आहा न्हू तें ओके हे सगळे अपडेट तुमचे मुखार घेवन येता कितें म्हणटले कायद्या प्रमाणे फुडें वचोंकूच जाय कित्याक नाजाल्यार तो फुडें आनी चड करून दाखयतलो लोकांक तुमचे व्यू आहा की इफ मेळ्ळे जाल्यार फुडें वचपाक जाय वचोंकूच जाय तर ताका शिक्षा दिवंकूच जाय ताका शिक्षा दिवंक जाय दिवंकूच जाय ताका तर तुम्ही पळयलें की लोकांचो विचार कितें आहा लोक अजून म्हणटा की तेणी सेंटिमेंट्स हर्ट केल्ल्या ताका बेल मेळपाक जायना आनी एक फुडले पिळगेक फुडें कोणी एक दुसरे धर्माचेर अशें कांय टिप्पणी करूंक जायना म्हणून ते म्हणटा की फुडले हेका एक लेसन जावन वचपाक जाय आसलें हय वचपाक जाय आसलें इफ बेल मेळ्ळे जाल्यार सुद्दां ते फुडें वयतले काय ना तेजे वयले हायकोर्टाक ते वयतले काय ना तेजे सुद्दां ते विचार करतले आनी आमी तुमच्या मुखार अपडेट घेवन येतले आतां शॉर्ट आतां जज आपले ऑर्डर दिवपाचो आहा ऑर्डर कितें दितले शैलिंगकारा मेळटले बेल काय जेल हे सगळे अपडेट्स तुमच्या मुखार घेवन येतले तशेंच आतां तुमच्यांनी लोकांचे सुद्दां व्ह्यूज पळयले आहा लोकांक सुद्दां नाका ताका बेल गावल्ली लोक सुद्दां खूब तापलेले आहा आनी इफ ताका बेल गावली जाल्यार फुडलो कितें आसतलो फुडलो लोकांचो स्टेप कितें आसतलो तो जाणून घेवपाचो खूब गरज आहा आतां ऑलमोस्ट 5:40 जाल्ली आहा ऑलमोस्ट 40 मिनटां जाल्ली आहा कितें आसतली कोर्टाची ऑर्डर हातून पळोवंक शकता जे लोक सुद्दां ते सुद्दां खूब जमलेले आहा भायर फाटल्या दिसांनी तुम्ही पळयता 4-5 दीस जाले गोंयान सगळ्यांक व्हडलो प्रोटेस्ट सद्या तरी जंय गोंयचे अख्खे लोक उठलेले आहा रस्त्याचेर येयल्ले आहा आनी प्रोटेस्ट करता सुभाष वेलिंगकाराक लागून थंय आयज निकाल जातलो ऑर्डर गावतली बेलाची काय झेल जातली
सुभाष वेलिंगराक. तसेच जे आपाचे प्रेसिडेंट आहा अमित पालेकर त्यांच्यानी सुद्धा सकाळी आर्ग्युमेंटान सांगलेले आहा की सुभाष वेलिंगराक जो पर्यंत ओल्ड गोवाचें एक्सपोजिशन जायना तो पर्यंत ताका ते एरियेक घेवचें न्हू हें तेणी इवन काल जे प्रोटेस्ट जालो आयतारा दीस ओल्ड गोवा तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी ओल्ड गोवा जे पुलीस स्टेशन आहा तेन्ना PIक सुद्दां तेंच्यांनी एक मेमोरेंडम दिल्लो आहा की थंय तांकां ते एरियेक सुभाष वेलिंगराक घेवचें न्हू जो पर्यंत एक्सपोजिशन जायना तो पर्यंत. सो आयज सुद्दां तांकां बेल सुद्दां गावली जाल्यार ते एक आसतलें. सध्या रावल्या त्या कोर्टाच्या ऑर्डरीक. जे व्ह्युअर्स आहा आमचे तांकां एक आग्रह करता की तुमचो कितें व्ह्यूज आसतलो तो आमकां कमेंटान सांगचो. लोक कंटिन्यू 3-4 दिसाच्यान प्रोटेस्ट करीत आसा वेगवेगळ्या भागांत. पणजे, मडगांवां, पेडण्यां, पणजे, मडगांव, पेडण्यां, बिचोली, म्हापश्यां अशा खुबश्या जाग्यार प्रोटेस्ट. आयज सकाळी म्हापश्यां सुद्दां प्रोटेस्ट जाले. लोक मागताले अरेस्ट सुभाष वेलिंगकर म्हणून. पण आयज जे ऑर्डर येतले ते लोकांक कितें जाय ते येतले काय कितें कानून कितें आहा लॉ एंड ऑर्डर आमचे लॉ कितें म्हणटा त्या हिशोबान येतले काय लोकांक कितें जाय तो ऑर्डर येतलो. सगळे उत्सुकतान लोक रावला. आमी मिडिया फावटीन आमी तुमचे फुडें अपडेट करपा आमी रावल्या आनी कितें जातलें तें आतां इन शॉर्ट आतां जेन्ना जज ऑर्डर दितलो दॅट मुमेंट तुमच्या मुखार आमी सांगतले की जालें कितें आनी तांकां विचारतले की ते फुडें हायकोर्टाक वतले काय ना तें सगळें जाणून घेवया आमी. सो त्या मेरेन तुमी पळयत रावात गोवा न्यूज हब.
पळयता. हो मुद्दो जालो खंयसरल्यान स्टार्ट. सर तुमकां परतून हांव एकदां तुमकां उगडास करून दिता. सुभाष वेलिंगरान म्हटलें एक स्टेटमेंट केल्लो की ते म्हणटा की सजेशन दिल्लें की DNA टेस्ट करचो. गोंयचो साहेब जो आहा सेंट फ्रांसीस झेवियर तेंचो DNA टेस्ट करचो. तेज्या उपरांत खुबशे प्रोटेस्ट जाले सगळ्या जाग्यार. मडगांवां जाल्यार रात मेरेन रावले, रस्ते ब्लॉक केले आनी तेज्या उपरांत लाठीचार्ज सुद्दां जालो. पयर लाठीचार्ज जाल्या उपरांत आमचे थोडेशे मिडिया भावांचेरय लाठी पडलेत, खुबशे जाणां मार पडलो. खूब जाण जे घरा वयताले कामांतल्यान तांकां रस्ते आडयलो, तांकां घुंवून वयचो पडलो. सेकेंड थिंग एकटो वयतलो ताका बायकच्यान जो वतालो ताका आडयलो, ताका मार पडलो. नेक्स्ट दिसा तांकां सांगलें की बंद करचें म्हणून तेन्ना आयकूंक ना जाल्या उपरांत थोडे प्रोटेस्टरांक सुद्दां अरेस्ट केलो गेलो. आनी सुभाष वेलिंगराचे जे सपोर्टर आसले जे तांकां सपोर्ट करताले तांकां सुद्दां थोड्या जाणांक अरेस्ट केलो. तेज्या उपरांत 4-5 दीस जाले हे प्रोटेस्ट चालू. आयज सकाळचे पासून म्हापशा थोडे लोक गेल्ले की एकूच डिमांड करपाक अरेस्ट सुभाष वेलिंगकर म्हणून. पण हे सगळें जालें खंयसरल्यान एक स्टेटमेंट तांचो ते आतां तेजे एडवोकेटान आयज सकाळी आर्ग्युमेंटान म्हटलें की म्हाजो तो एक सजेशन आसलो की DNA टेस्ट करचो. पण त्या स्टेटमेंटा कडल्यान आख्खें गोंय पेटून उठलो म्हणजे खुबशे जाग्यार रात मेरेन रस्तो ब्लॉक करून प्रोटेस्ट चालू आसले. आनी तेज्या उपरांत त्या प्रोटेस्टा भितर थोडे अरेस्ट जाले, थोडे लोकांना लाठीचार्ज पडले. आमच्या मिडिया भावांचेर तेंचे प्रोटेस्टरान म्हटलें की लायव्ह बंद करा, रिकॉर्डिंग करनाका. तेज्या उपरांत जेन्ना कंट्रोल जावंक ना जे प्रोटेस्टाचे पब्लीक कंट्रोल जावना त्या टायमार पुलिसांक लाठीचार्ज सुद्दां करचे पडले आनी खूब जाणांक अशें मार पडलो. त्या मदलो आमचे मिडिया भाव सुद्दां तांकां सुद्दां लाठीचो हो मार खावचो पडलो. पण हे सगळें जाल्या उपरांत आयज सांजचे 5 आख्खे गोंयकार आमी सगळे राविल्ले की ऑर्डर कितें येतली. सकाळी आर्ग्युमेंट जाल्या उपरांत 5 तेंच्यांनी ऑर्डर दवरिल्लो. आयज 5 कितें ऑर्डर येता अजून मेरेन आमी रावला. अजून मेरेन ऑर्डर कितें आसा तें नोकळो. अजून मेरेन जजान ऑर्डर दिवंक ना. सगळे रावल्या, तुमी रावल्या, आमी रावल्या, आख्खे गोंयकार, गोंयचे भायर जे रावता गोंयकार ते रावला. फक्त हेजेर नजर दवरून की ऑर्डर येतले कितें सुभाष वेलिंगकराक मेळटले बेल काय जेल. Good.
सद्याक जजान अजूनही ऑर्डर दिवंक ना. आता इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल केल्ले तितूंतले म्हणटात एक वॉरेन आलेमांव, सेकंड वालंका आलेमांव आनी क्रूज सिल्वा अशे आनी थोडे जाणी हे केल्ले. पण प्रतिमा कुतिनो तेणी म्हणटले की आपूण इंटरव्हेन्शन फायल करतले, पण एंड मेरेन तेणी इंटरव्हेन्शन पिटिशन फायल करूं ना, इंटरव्हेन्शन फायल करूंक ना. पण आयज ते कोर्टान आसा, प्रेजेंट आसा. कोर्टान सगळे जजाचे ऑर्डरी खातीर जाल्यार कोर्ट आख्खे भरलेले आसा, पण अजून जज थिंगा येवंक नासलो, अजून तेजे आपल्या चॅम्बरान येवंक नासलो. पण चॅम्बरान जेन्ना जज येतलो तो आपले ऑर्डर दितला. पण हे ऑर्डर आयकपा खातीरूच आख्खे जे कोर्ट रूम आसा, आख्खे कोर्ट रूम भरलेले आसा. कित्याक हो एक लोक सगळे हेजेर रावन आसा की कितें ऑर्डर येतले. सगळ्यांक तेच पळोवपाचें की ऑर्डर येतले कितें आनी ताका बेल मेळटले काय जेल हे आयकपाक सगळे लोक रावले. आनी तशेंच कोर्ट रूम आख्खो भरलेलो आसा. पण तुमकां आनी एकदां सांगूंक सोदता की प्रतिमा कुतिन्हो तेणी सांगलेलें की इंटरव्हेन्शन पेटिशन आपूण फायल करतले, पण एंड मेरेन तेणी इंटरव्हेन्शन पेटिशन फायल करूंक ना. कितें येतले ऑर्डर ते सगळे तुमच्या मुखार वतले तेन्ना आमी पळयत रावात GNH. अरे रिसीव करे ना ऑर्डर दिली काय ना डिक्टेट करताले ऑर्डर डिक्टेट ऑर्डर अरे तो आत्ता एक आमचे कडेन अपडेट येयल्या ती म्हणजे सद्या भितर जज आत्ता येयल्लो आहा आनी काही वेळान एक 10-15 मिनटांनी तुमकां जे कोर्टाची ऑर्डर आहा ती आमी तुमच्या फुडल्यान घेवन येतली. जी कोर्टाची ऑर्डर आहा ती कितें आसतली
हे जाणू जावंक पळयत रावा GNH सद्या तरी भितर आजून आर्ग्युमेंट चालू आहा. सकाळी जेन्ना हांगा 5 जाणांनी सुभाष वेलिंगकर जो आसा तो हेवीचो मार्च तेन्ना 3 म्हणून ताका बेल मेळपाक जायना म्हणून तेणी तेंचे अगेन्स्ट इंटरव्हेन्शन केस घातलेल्यो 5 जाणांनी त्यो तेंचे नांव आसा MLA सावथाच्या जिना मेरेना वॉरन आलेलो मागीर तेणी घातलेली आसा खंय तरी तेंचें अशें म्हणणें आसा गोंयांत जावपाचें आसा जे गोंयांत आतां इतलो व्हडलो खर्च करून तें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा तें एक्सपोजिशन तेजेर परिणाम जातलो आनी तेजेर तेन्ना खंय तरी तेजेर तणाव तयार जातलो म्हणून हांगा तेजी डिमांड अशी आसा की ताका बेल मेळची न्हू म्हणून तेजे बरोबर जे हिंदू संघटना ज्यो आसात त्यो बी आतां आक्रमण जाल्ले आमकां दिश्टी पडटात तेणी बी मागलेलें आसा की सुभाष वेलिंगराक बेल मेळपाक जाय म्हणून जाल्यार सुभाष वेलिंगराचेर हो जो दबाव आसा हो ही ज्यो सगळ्यो केसीस पडल्या सुभाष वेलिंगराचेर त्यो केसीस खंय तरी एक पॉलिटिकल दबावान पॉलिटिकल प्रेशरान ह्यो केसीस पडलेल्यो आसा अशें तेंचें सांगणें आसा जाल्यार हे सगळें जें आसा तेजेर आतां ऑर्डर येतली सुभाष वेलिंगराक तेका लागून आमी डायरेक्ट हांगा आल्तीन कोर्टा कडल्यान तेका लागून रिजर्व घेवन येतले.
बटन कुछ बोल नहीं सकते वो लोग नंबर जाके बोल अरे ठीक है तो फोन करू शकतो लोग बोल रहे हैं